आयज आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार लँड ग्रॅब ताजो रिपोर्ट जो वन मॅन कमिशन ऑफ इन्क्वायरी VK जाधव आणि मुख्यमंत्र्या कडेन दिला तो आनी फुडें कितें ते गोंयकारांकूय विकून दितले, गोंयाकूय तांच्यांनी ऑलरेडी विकला आनी अशें जाता आसतना ते गंगेन सगळे जाण हात धुवन सामील जातले. भितर पडटले ते कोण बारीक 2-3 ऑफिसर्स, तोय मॅटर थोड्या तेंपान काबार जातलो. कित्याक क्लॅरिटी कसलीच ना न्ही तांचेर. कमिशन अपॉइंट करपाक आणि हे जो रिपोर्ट मागला तो मागपाक आणि कॉन्स्टिट्यूट करून इन्क्वायरी करपाक कारण कितें की जो कॉमन मनीस जो सफर जाला पळय ताका जाता तितल्या बेगीन रिलीफ कशी मेळटली हे सरकाराचें धोरण. कारण जेन्ना SIT गठीत जाली, PI परब म्हण आशिल्लो तो सारको लागलो इन्व्हेस्टिगेशनाक, ताका ट्रान्सफर जाली. मागीर PI सूरज सामंत म्हण हाडलो, तोय लागलो सारको इन्व्हेस्टिगेशनाक, ताका काडून बेतूल कोस्टलान मारलो. DYSPक ट्रान्सफर जाली. आज परिस्थिती अशी आहा, SIT लँड ग्रॅबिंगा खातीर फूल टायम पुलीस ऑफिसर नात. कोणाकूय वचूंक येतालो.